मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आताची प्रास्ताविक विषयांतू स्वागत करताना संदर्भांतू दशमानोत्सव कार्यक्रम घडचसा 1 वर्ष पहिले स्वामीला एक विनंती केल्ले अशी उठूतानी उठू सांगले, किंतु तांणी सांगले की म्हळ्यारी की स्वामील मार्गदर्शनारी ह्या घडता सम, किंतु हांग येऊन गेनो बसल्यानंतर कळले की आम्ही चुकले म्हणून. आम्ही मार्गदर्शन करतानाची परंपरेचे 7 स्वामी तुमका मार्गदर्शन करतासच. ते कशी म्हणून गेनो आता तुमका सांगता म्हळे. आजी तुमका संतोषाच्या विषयूची कित्याक की म्हळ्यारी पीठाधिपती जाल्या नंतर 24वे स्वामी आजी हांगा उपस्थिती आसाची. प्रथम पंत शिरसी पेंटेन येऊन गेनो स्वामी वास्तव करतासाची. आमकां हांगा पादपूज करचे येता, भिक्षिक करच्याक येता. मस्तितले तुमगेले एक संतोष आमकां पळोवचें मेळटा. तुमकां कितलो संतोष जातास न्ही, ताजे 10 पटीन आमकां संतोष जाता. कारण नाशी आमी संतोष केन्ना सांगनाची. कसकी एक कारण आसा, तातूंत आमी ते संतोष व्यक्त करता आसाची. कसन कारण आमगेल परंपरेंतू तुम्ही खंयी पळयाची तुमकां अनेक सभा मंडप पळोवचे मेळटा. जीवोत्तम सभा मंडप ना जाल्यार आमगेले परम गुरुले स्वामीले म्हळ्यार आमगेले गुरुले गुरु तांगेल नावारी सभा मंडप पळोवचे मेळटा. आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वामी नावारी सभा मंडप पळोवचे मेळटा. आमगेले गुरुले नावाले हे कला मंदिर हांगा स्थापन जाल्लें आसा. किंतु आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी सभा मंडप पळोवचें मेळना. किंतु त्या पळोवका जाल्यार आजी शिरसींत येवन घेवन पळोवप. ते आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी सभा मंडप हांगा उद्घाटन केलें. आनी खरें सांगता जाल्यार पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक आमकां आनी विष्णू मठाक एक ट्रँगल एक संबंध आसा. त्रिकोणाचे एक संबंध आसा. कसन संबंध म्हळ्यार तुमगेले विष्णू देवस्थान महाविष्णू देवस्थानाचे वर्धंती उत्सव केन्ना येता? ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया. सर्व लोकांक गोतच न्हय? ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया दिवसू महाविष्णू देवस्थानाचे वर्धंती उत्सव. आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी आराधन केन्ना येता? ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीयाक येता. तशीची आम्ही पर्थगाळी मठ हाका आयिल्ले वयकेची ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया. सो पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक आमकां आनी महाविष्णू देवस्थानाक हे एक ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया म्हळ्यार एक व्हड परबे दिवस. तदनंतर आनीक मस्तच तुमकां सांगचें का, आयची डेट कसन 18 तारीख. आमगेल पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी 18वे स्वामी आणि 18 तारीखाक 18वे स्वाम्याचे नावारी सभा मंडप ओपन जाले. 1 वर्ष पहिले हे कसने गोतना. 1 वर्ष पहिले असल कसने कल्पना ना. किंतु आज हांग बसताना हे उठूच आमकां मेळटा. तुमगेले कार्यक्रम कितले दिवस पर्यंत उरता? 6 दिवस पर्यंत उरता. कितले? 18, 19, 20, 21, 22, 23 आणि आम्ही आता हांगा आसात. आता तुम्ही लॅक केलं म्हळ्यार 18वे स्वामी, 19वे स्वामी, 20वे स्वामी, 21वे स्वामी, 22वे स्वामी, 23वे स्वामी आणि 24वे. 18 तारीखाक 18वे स्वामी, 19ताक 19 स्वामी, 20 तारीखाक 20वे स्वामी, 21 तारीखाक 21वे स्वामी, 22 22वे स्वामी, 23 23वे स्वामी आणि हांगा 24 स्वामी. सो अशी
सात स्वाम्याला मार्गदर्शन मेळता म्हणून ताका सांगितला. खाली एक स्वाम्याला मार्गदर्शन नाही. तांणी सांगताना आमका आता स्वाम्या कडच्यान मार्गदर्शन मेळता म्हणून ना, किंतु सात स्वाम्याले मार्गदर्शन हे कार्यक्रमात तुमकां मेळता आसा. आनी विशेष जावन गे न्हू अनेक कसन होड विषय कसन की म्हळ्यार आमगेले व्यंकटरमण देवस्थान ताजे पुनःप्रतिष्ठा केलं कोणे, खंयचे स्वाम्यान 23वे स्वामी. आणि 23वे तारीखाकची ते देवालय दशमानोत्सव कार्यक्रम जाता. सो तुम्ही लेखचे आडना की कोण मार्गदर्शन करता असा म्हणून, कोण मार्गदर्शन करता असा म्हणून तुम्ही लेखचे आडना. म्हणजे आम्ही केन्नाय सांगताची जाऊ चोटू बऱ्याक म्हणून. तुम्ही नंबर वाईज पळयाची, परंपरेचे नंबर हाय पळयाची उठू मॅच जाता असा. आणि तसले शिर्शी लोकांक ह्याची भाग्य म्हणका. त्यात कोण पुरंदरदासा इदू भाग्य इदू भाग्य इदू भाग्य वया म्हणले आणि त्या भाग्य शिर्शीकारांक प्राप्त जाल्ला आसा. आमका देवान रक्षण करका. कितें रक्षण करका, ताण कित्याक आमकां रक्षण करका. केन्ना विचारले की ताण आमकां रक्षण, तुमकां देवान हात पाय दिले, तुमकां आवय बापाय दिल्लो आसा, मस्तितलो पोलीस आनी आसाची, हे लोक आसा ते लोक आसा, तितलो आसल्यार वेका आनी देवान रक्षण करका. हें कशें न्हय. केन्ना तुमी आलोचन केलें वे, बापूस आसा म्हाका पळोवंक येतालो, आवय आसा म्हाका पळोवंक येताली, नाजाल्यार भायरी पोलीस आसा तांणी पळयताची, अनेक लोक आसाची. इतलो लोक असल्यार वैक्याची लास्ट आमी कोणालेक वताची, तागेलेगी वताची, तुची रक्षण कर म्हणटाची. कित्याक की म्हळ्यार हांनी खंय तुल्यान रक्षण करेत, भायर तुल्यान रक्षण करेत, किंतु मनान तितलो गोंधळ जाता उरता, मनान तितलो विचार चालू जाता उरता, ते आयिल्ना, हांग परमिशन मेळना, ते मेळना, अनेक मेळना, हे उठू रक्षण कोण करका, ते देवान करका. त्यात कोण आमगेले कृष्णामृत महारणवांतू एक विषय सांगिल्लो आसा. तांगेले मंगलाचरण श्लोकांतू, आज मंगळवार न्ही, त्यातून तांगेले मंगलाचरणाच्या श्लोकांतू एक तांणी वाक्य सांगले. अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः कथितः श्रुतः यो ददाति अमृतत्वं हि समाम रक्षतु केशव. रक्षतु रक्षण करता कोण तो केशव, देव म्हणून सांगितलं. केशव म्हळ्यार महाविष्णू वैके आयलो, व्यंकटरमण वैके आयलो. थंय स विषय सांगिल्लो आसा. अर्चितः संस्मृतः ध्यातः कीर्तितः कथितः श्रुतः यो ददाति अमृतत्वमी समाम रक्षतु केशव. हे स विषय कोण परिपालन करता त्या व्यक्तीक हांव रक्षण करता म्हणून तांत सांगिल्लो आसा. त्यातून आम्ही आता प्रश्न विचारलाय की आम्ही कसनेच आमकां रक्षण करताले इतलो लोक असल्यार वैकेची लास्ट आम्ही खंय वच्चे, देवाल पाया मुळान तूं वच्चे की रक्षण कर म्हणून. त्यातून त्या व्यक्तीक कोण रक्षण करता, देव रक्षण करता. तशें असल्यार देवान आमकां रक्षण करता जाल्यार आमी देवाल बद्दल कसन करका. त्यातून त्या श्लोकान सांगिल्लें आसा अर्चितः संस्मृतः ध्यातः. अर्चितः म्हळ्यार अर्चन करका म्हणून सांगिल्लें आसा. देवाक प्रतिनित्य पूजन करचे की, देवालय महापूजा नाजाल्यार ते अभिषेक करचे की, स्तोत्र पाठ करचे की, हे उठू अर्चन करका म्हणून न्हू त्या विशयांत सांगिल्लें आसा. अर्चितः संस्मृतः, खाली स्मृतः म्हणून सांगिल्लां, बरे रितीरी सम्यक पदे पदे वेळोवेळी त्या देवाल स्मरण करका म्हणून सांगिल्लें आसा. अर्चितः संस्मृतः ध्यातः, ध्यान करका. आमकां ध्यान करतना योगांतू ध्यान म्हणून आनी येता. तसले आम्ही प्राणायाम इत्यादीक पूर्वक जावन गेनू त्या देवाल ध्यान करका म्हणून सांगिल्लें आसा. कीर्तितः, कीर्तन करका. आता कसने कीर्तन करचे जातवे ना, कसन तुका देवाल बद्दल तुगेले कितले ज्ञान आसा त्या ज्ञानाचे 4 लोकांक तुवें कीर्तन करका. तुका संपूर्ण ना बट केलो विषय तुका देवाल बद्दल गोत्त आसा, ते गोत्त आशिल्लेची ज्ञान तुम्ही 4 लोकांक सांगका म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार अर्चन वैके करका, स्मरण वैके करका, ध्यान वैके करका आणि देवाल बद्दल कसन तुमकां गोत्त आसा त्या 4 लोकांक तुम्ही सांगका. कीर्तितः कथितः श्रुतः, कथन करका. कसन तुमकां 4 लोकां कडच्यान तुम्ही कसन आयकले ते तुम्ही कथन करका. आणि श्रुतः, कसन तुमकां गोत्त ना, कसन तुमकां गोत्त ना, थोडे गोत्त आसा आणि कसन गोत्त ना
त्या तुम्ही ऐकून घेऊ का. श्रुतः श्रवण कर का म्हणून सांगितलं असा. म्हणजे ध्यान कर का, अर्चन कर का, श्रवण कर का, कथन कर का, कीर्तन कर का, अशी कोण सांगता तक देव रक्षण करता म्हणून सांगितलं असं. पळ्या देवान थंय होम कर, हवन कर, भांगर दी, हे दी कस्सने विचार. सिंपल ताण सांगितले की मागेल संस्मरण कर, मागेल बद्दल अर्चन कराची, मागेल बद्दल पूजन कराची, मागेल कसन तुमका गोत असा त्या 4 लोकां सांगाची, मागेल बद्दल कसन गोत ना ते ऐकून घ्यायची. इतलं केल्यार वैकेची तो देव रक्षण करता म्हणून सांगितलं असा. आम्ही यद्राखांगा व्यंकटरमण देव विराजित जावन घेवन बशिल असा. त्या व्यंकटरमणाले विशयांतू तुमका आम्ही फाल्यां तुमकां सांगताची पाप नाश करचे तसल मशीन कसाने हाण दी म्हळ्यार तुम्ही हाण दिवचे जातवे. बाकीचे तुम्ही कसाने हाण, बॅक्टेरिया क्लीन करचे कसाने मशीन असं म्हळ्यार हाण दिवेत, उदक क्लीन करचे कसाने मशीन हाण दी म्हळ्यार हाण दिवेत, आणि कसाने क्लीन करचे तसल मशीन हाण दी म्हळ्यार हाण दिवेत. बट आम्ही फाल्यां विचारता मागेला तू मस्त पाप असा ते मागेल मस्त पाप नाश करचे तसल एक मशीन हाण दी म्हळ्यार खंय तुला हाण दिता तुम्ही. तुमगेला हाण दिवचे साध्य असवे, कोणाला एक साध्य असा सांगा. तुम्ही जगतांत तसे कितलेही पैसे घालून घेऊन एक मशीन तयार करा. तुम्ही नासाक सांगा, इस्रो सांगा, कोणाक सांगा, हाण दिता जाल्यार सांगा. कोणाला घे ना, कोणाला घी सामर्थ्य ना, त्या सामर्थ्यशील तुमगे लागी कोणाला एक व्यंकटरमणाला कसा, एक महाविष्णूला कसा, आणि तसल स्थानांतू तुम्ही विराजित जाल्ला असाच. आणि तुम्ही त्या दोन्ही देवालय तुम्ही सेवन कर का, त्याचे पूजन कर का. व्यंकटरमणू विंगड नाही, महाविष्णू विंगड नाही, दोन्ही एकच. तुम्ही लेखताले व्यंकटरमण विंगडू, महाविष्णू विंगडू, तागेल भंगी विंगड असा, हागेल भंगी विंगड असा, तो कुयटा हात धरून घेतलेला असा, हाण गत धरला असा, तो विंगड हो विंगड नाही. दोन्ही देव एकच, खाली रूप मात्र विंगड. तुमका सिंपल सांगे म्हळ्यार नाजे कठीण जाता. एक वस्त्र ताणे एक पण तशी जाता की एक रायान विचारले, एक रायान एकल्याक हिंदू एक मंत्रीक विचारले. म्हळ्यार तो परकीय राय उरता आणि तागेला राय म्हळ्यार एक मुसलमान राय उरता म्लेंछ, तागेला आस्थानान तू एकलो हिंदू एकलो मंत्री आशिल्ले. ताणे कसन केले की म्हळ्यार ते तो हिंदू न्ही वे. सो त्यान ताका विचारले कसं मारे तुमगेल्यान तू कितलो म्हूण देव आसा, एकलो तशी आसा, एकलो अशी आसा, कितलो म्हूण देव. हां, एकलो हनुमंत काय, एकलो सोंडील धरून घेवन गणपती काय, एकलो कुयटा धरून व्यंकटरमण काय, एकलो गद धरून कितलो तुमगेला. हां म्हणून घेवन ताणें विचारले. कडेरी ताण कसन सांगले की म्हळ्यार आमगेल्यान तू तशी आसा किंतु आमकां तो एकलोची, तागेलें रूप मात्र विंगड म्हणून घेवन सांगले. ते कशी तो विंगड न्ही, ताणें हातांत गद धरला, आनीकल्याक सोंडीळ आसा, आनीकल्याक व्हड बाल आसा, तो उठू एकलो कशी जाता, कसन तुमगेल्या म्हणून. कडेरी ताण सांगले ताका आतां तो म्लेंछ ताका परंपरा गोतना, मुसलमान राय ताका कशी कळटा. कडेर ताणें मंत्रीन कसन केलें की म्हळ्यार एकलो थंयची एकलो काम करतालो एकलो नौकर आशिल्लो. ताण कसन केलें की म्हळ्यार एक वस्त्र घेतलें. मंत्रीन एक वस्त्र घेतलें. वस्त्र घेवन गेलो ते कोण नौकर आशिल्ले ताका आपेले. ताका आपोवन गेलो मुंडास बांदून घेवन यो म्हळ्यार, मुंडास बांदून घेवन यो म्हळ्यार. कडेरी मुंडास बांदून घेवन तो रायालेक आयलो. रायालेक घेवन गेलो हो मंत्री रायाक विचारता हे कसन आहे म्हणून. हे मुंडास म्हणता कोण तो राय. थोडे वेळान जाले नंतर त्याची नौकराक त्याची वस्त्र दिवन गेलो मुंडास न्हेशिल्ले ताका न्हिसून घेवन यो म्हणटा. सकल कुयटारी पणजी न्हिसून घेवन यो म्हणटा. कडेर आनी परतून घेवन आयले नंतर आतां हे कसन आहे म्हणून आतां न्हिसून घेवन वेश्टी न्हिसून घेवन आयलो म्हणून सांगता. थोडे वेळ आनी वच म्हणटा. आनी परत वचून गेलो त्याची नौकराक आतां मुंडास जाले वेश्टी न्हिसले, आतां त्याची शाल करून घेवन न्हिसून घेवन आतां हे कसं म्हण हे शाल म्हळ्यार. कडेन रायाक विचारले
पयला आयल तेन्ना तूं कसं म्हळें मुंडास म्हळें, कडेर आयल तेन्ना वेश्टी म्हळें, तिसरे पंत तूं शाल म्हळें. वस्त्र एकच आशिल्लें, वस्त्र एक आशिल्लें, त्याची वस्त्रान मुंडास वैके जाले, त्याची हाजेन वेश्टी वैके जाले, त्याची वस्त्रान शाल वैके जाले. तशीच आमगेलो वैके देव एकलोचीची, त्याचीच देव व्यंकटरमण वैके जाता, तोची देव कृष्ण वैके जाता, त्याची देव विठ्ठल वैके जाता, त्याची देव राम वैके जाता. आमगेलंतू भिन्न ना, आमगेलंतू एकलो देव, तागेल रूप विंगड. तशीच हांगा जवळीचे मस्त लोक बशिल्ले एक वस्त्र, त्याची वस्त्रांतूची आम्ही अनेक रमुनेचे रूप निर्माण करून घेतात. तशीच हो व्यंकटरमणू आणि तशी महाविष्णू दोन्ही एक रूप. तसल व्यंकटरमण आले की कसन सामर्थ्य की म्हळ्यारी तो आमगेल पाप नाश करता. आमकां कलियुगाचो देव म्हळ्यारी व्यंकटरमण. आमगेले कसकीच एक ज्ञानान की अज्ञानान की, ज्ञानान म्हळ्यार गोत्तसून कसकी चूक जाता, अज्ञानान म्हळ्यार गोत नाशी कसकी चूक जाता. हे दोन्हीची चुकी ना जे पाप कसने केली असलेरी ते नाश करचे तसले सामर्थ्य कोणाक की म्हळ्यार व्यंकटरमणाक आसा. जर आमगेल पाप चड जायत गेल्यारी कसन जाता, आमकां दुसरे कडेन म्हळ्यार आमकां स्वर्ग की नाजाल्यार आमकां नरक की हे एक विभाजन केल्लें आसा. आमी जर पाप चड केलें म्हळ्यार आमकां तो दुसरे कडेन घालता, जर पुण्य फल आमगेल चड असल्यारी आमकां तो स्वर्गांक घालता. अशी एक क्रम करून दवरिल्लो आसा. तशी आसतना गोत्तसून की गोतनाशी की कसकी एक पाप घडत उरता, ते सर्व ही नाश करता जाल्यार अवकाशू त्या व्यंकटरमणाक आसा. आता स्वाम्यान सांगलें की व्यंकटरमणाक पाप नाश करता जाल्यार सामर्थ्य आसा. कशी आसा, ताका अथॉरिटी आसा म्हणून कशी सांगता तुमी? कित्याक महाविष्णूक नाव आहे, खाली व्यंकटरमणा आसवे. स्वामी सांगता दोन्हीची देव एकची. तशी असताना व्यंकटरमण देव पाप नाश करता, आता महाविष्णू कसं ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಕಚ್ಚಿ ತಂಗೆಲ್ एक अवकाश करून घेवन दिल्लो आसा. ते व्यंकटरमण म्हणून आसा. वेम म्हळ्यार कसने, वेम म्हळ्यार पाप. शब्द व्यंकटरमणान तू वेम म्हणून पहिले येता. ते वेम म्हळ्यार शब्दाचे अर्थ कसने पाप म्हणून. कटती, कटती म्हळ्यार हाका कसने नाश करतालो. तुम्ही कट्ट म्हणताचे, ऍपल कट्ट म्हणून कशी करता त्याचीची. आमगेले सर्व ही कसं नाही, तुम्ही इंग्लिश घ्यायची ना हिंदी घ्यायची, मराठी घ्यायची, कोंकणी घ्यायची, हाक मूल कसन की म्हणे संस्कृतची. वेम कटती इति वेंकटः कडे ताका ईश करून घालाय व्यंकटेश हा म्हणून घेन. ईश म्हळ्यारी पाप नाश करतालांतू अग्रेसर जावन घेन आशिल्लो तसल देव म्हणून सांगताची. त्यातकून आमगेल पाप जाल्यारी नाश जावका जाल्यारी आमकां रक्षण करता आशिल्लो तसले कलियुगाचो देव म्हळ्यारी तो व्यंकटरमण. तसल व्यंकटरमण देव तुमगेल शिरशींत विराजित जाल्लो आसा. आनी तसले व्यंकटरमण देवस्थानांतू दशमानोत्सव कार्यक्रमांतू स्वामीला उपस्थिती आसा. सो अशी जावन घेनू असल एक देवता संदर्भांतू वर्धंती उत्सवाचे कार्यक्रमांक घडत आसा. आनी एक वर्ष पयलेची शिर्षीकार येवन घेवन पाविले आनी तांणी विनंती दवरिले की स्वाम्यान येवका आनी अशी कार्यक्रम गांथून घेतले. स्वाम्यान आमकां हाजे बद्दल कसन एक रूपरेश तयार करून दिवका म्हणून घेवन एक वर्ष पयले 365 days तांणी पयलेच आमगेले घेवन विनंती केल्ले. आनी त्या विनंतीचे फल आज हांगा प्राप्त जाल्लें आसा. अंतू आजी अनेक भाविक लोक हांगा जमिल्ल आसाची आनी पांडुरंग पै तांणी वैक्याची सविस्तृत जावन घेवन सर्व कार्यक्रमाचे रूपरेषा तुमकां सांगून दिल्लो आसा. आनी ते सांगिल्ले प्रमाणे तुमी जल तितले अवकाश कशे तुमकां अवकाश आसा त्या प्रमाणे तुमी हांगा व्यंकटरमण देवस्थानांतू नाजाल्यार महाविष्णू देवस्थानांतू तशीच आमगेले संस्थानाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवालय सेवेक तुमी हाजर लावन घेवचे. देव सगळ्यांक बरो घडोवो. तुमगेल्या घरांतू, तुमगेले उद्योग व्यवसायांतू, तुमगेल्या गांवांतू नाजाल्यार चेडूं तांणी घेवचे तशेल्या शिक्षणांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचा मी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.